दुर्गा आज हियरिंग जालें आनी तुमी तुमचो मुद्दो मांडलेलो आसा. सो एक्झॅक्टली वॉट पळयात, आज सरकारान जे पिटिशन फायल केल्ले ताचे हियरिंग JRCन आज घेतला. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार आमी ते एक स्टॅटिस्टिक्स काढले काल राती बसून, जाल्यार हातून जर तूं पळयत जाल्यार 17 देर वॉज नो टॅरिफ हायक. कारण कितें इलेक्शन्स 18 टॅरिफ हायक जाले, 19 परते ना लोकसभेचे इलेक्शन, 20 परते टॅरिफ जाले, 21 परते केले ना कारण 22 जानेवारीत इलेक्शन आसलें. ताच्या नंतर परते 23, 24, 25 परते हायक केले. आता 25, 26, 27 ते 28 पर्यंत हायक प्रपोज केल्या. 19 ना, 19 परते लोकसभेचे इलेक्शन जावपाचें. सो हातून जर एक जर पळयत जाल्यार सरकार टॅरिफ वाडोवंक सोदता, एक कित्याक हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडिल्लो आसा. आनी जर कंपाउंडिंग जर तूं पळय, सरकार कितें म्हणटा की आमी बारीक करतात, पूण प्रपोज टॅरिफ हायक जे आसा जे 5.9% in 25-26 financial year, 5.6 in 26-27, 4.88 in 27-28 हे प्रपोज केल्यात. म्हणजे ऑलमोस्ट 6%, 5.5% आणि ऑलमोस्ट 5%. सो हे जर तूं कंपाउंड करता, दीस कंपाउंड्स एव्हरी इयर, जाल्यार तूं पळय जाल्यार फुडल्या 3 वर्सां खातीर अप्रॉक्सिमेटली फायनान्शियल 15% हायक केल्ले आसा. सो हे कोणाक, हे सामान्य नागरिकांक मार पडटा, बारीक लोकांक मार पडटा. इम्पॉर्टंट गजाल सरकार म्हणटा की एग्रीकल्चर सेक्टरान लोकांनी येवंक जाय. एग्रीकल्चर सेक्टराक 5.8% हायक केल्ले आसा. सो युवकांनी खंय वचपाचें. इंडस्ट्रियल सेक्टराक 6% केल्ले आसा. एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाडीत आहा. फाल्यां कितें जातलें, कॉस्ट कटींग म्हणटले आनी अनएम्प्लॉयमेंट करतले. सो दीस इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कंझ्युमर्स कॅटर टू इकॉनॉमिक अँड फूड सिक्युरिटी. देशाचे जे आमचे राज्याचे जे एम्प्लॉयमेंट सिनारिओ आसा, इकॉनॉमिक सिनारिओ, फूड सिक्युरिटी आसा, हे 2 सेक्रेट करतात. त्या भायर तुम्ही कॉमन मॅनाक बर्डन करीत आसात. सादें एक्झाम्पल दितात. आम्ही एक कंपॅरेटिव्ह स्टडी केली. 19-20 ज्या सामान्य नागरिकाक 250 युनिट जे येताले, जे कॉमन मॅन, जाल्यार ताका 27-28 पर्यंत 750 येवंक लागतले. ज्या मनशाक 500 युनिट पर्यंत येताले आनी ताका एक बिल 1300 येताले 2020, जाल्यार ताका 27 पर्यंत 2238 येतले. सो तूं जर हे पळय जाल्यार 250 ते 750 युनिट जे आसा हांचे स्टेडिली इन्क्रीज जायत आसा एव्हरी इयर. आनी हे कोण, हे सामान्य नागरीक, कॉमन मॅन, मिडल क्लास, जे सरकाराक सपोर्ट करताले. सो आमी मागता सरकारा कडेन की इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं जाग्यार घालचो. डिपार्टमेंटाक यंग आनी डायनामीक CEO आसाच, तो रिकवरी, तो बाबडो आपल्या हातान कितें ट्राय, पूण सपोर्टाची गरज आसा. ताणें एक इंटरेस्टिंग रिमार्क केलो की सरकाराक बजेटरी सपोर्ट आसा पूण टॅरिफ हायक इफेक्ट जावचो ना. जर बजेटरी टॅरिफ सपोर्ट जर सरकारा कडेन आशिल्लो डिपार्टमेंटाक जाल्यार टॅरिफ हायक कित्याक, लायटीचे वाडूंक जायना न्ही. सिंपल कॅल्क्युलेशन. सो आमी मागतात डिपार्टमेंटचो चीफ इंजिनियर जो यंग आनी डायनामीक आसा की ताणें मातशें जाग्यार घालचे आनी सरकारान ताका सपोर्टूय करचो. कारण शेवटी सफर जाता कोण, अंत्योदय बारीक लोक सफर जातात सकल्ले. आनी आमचे अध्यक्ष आदरणीय विजय सरदेसायबाब सातत्यान विधानसभे भायर हे इश्यूचेर उलयत आशिल्ले. तुमी पळयलां जाल्यार फाटल्या वेळार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा वेळार आनी सारके गोंयचे जनते मुखार दवरिल्ले डिपार्टमेंटाची कशी पोस्टमॉर्टम करून. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी करात, पूण पॉवर परचेस जो दाखयला प्रायव्हेट कंपनी कडल्यान, इट इज इन्क्रीज, दिस इज शॉकिंग. इट इज जम्पिंग, प्रोजेक्टेड जो परचेस दाखयला प्रायव्हेट कंपनी, इट इज जम्पिंग 481% फ्रॉम 495 MU to 2300 MU between 25 to 30 फायनान्शियल इयर. जम्प ऑफ 481%. आणि फाटल्या वर्स ताणें म्हणला की 23-24 332 कोटीचे परचेस घेतले पॉवर प्रायव्हेट प्लेयरां कडल्यान. आणि आता डॉक्युमेंट दाखयता इन्क्रीज प्रपोज करता 428% परचेस करपाक पॉवर, फ्रॉम 223 crores to 954 crores फायनान्शियली. सो हातून कितें जाता की सरकाराचे जे प्लॅनिंग आसा, पॉवर डिपार्टमेंटचे प्लॅनिंग आसा, हे सारकें ना. दे हॅव टू गो टू द बोर्ड रूम अँड रीड आउट द स्ट्रॅटेजी. डिपार्टमेंट इंजिनियर इज, चीफ इंजिनियर इज एफिशियंट इनफ. सो गव्हर्मेंट हॅज टू सपोर्ट हिम अँड पुट थिंग्स ऑन द ट्रॅक. दिस इज आवर डिमांड. तुम्ही आता वाढवचे म्हणून मागला, कितें टॅरिफ वाडोवचे म्हणून मागला. तू कितें आयकता, वाढवचे न्ही म्हणून मागला. तू आनी कितें रे, टॅरिफ वाडोवचे न्ही म्हणून मागता न्ही. आमी सांगला की रिकवरी करात. मोर दॅन 100 crores इज पेंडिंग. मोर दॅन 100 crores इज पेंडिंग. आमी सांगला पयलीं रिकवरी करात, मागीर पळोवया म्हणून. तर रिकवरी केन्ना करचेच ना. मोर दॅन 100 crores इज पेंडिंग फ्रॉम गव्हर्मेंट ओन डिपार्टमेंट्स. फॉरगेट अबाउट पब्लीक. सरकाराच्या ओन डिपार्टमेंटा कडल्यान 100 कोटी वयर पेंडिंग आसा. त्या भायर कंझ्युमर्स. सो हे पयलीं हाजेर तुमी विचारात न्ही, तुमी डिपार्टमेंटाक हाजेर विचारात. They have to recover from their own government departments first.
अँड देन लेट्स सी आफ्टर तारीख लेटर. आणि अपोज करतो ऑपोजिशन कोण ऑपोजिशन कोण दिसतो ऑपोजिशन पार्टी होय हांव माझ्या पार्टीक उलोवंक शकता, हांव माझ्या अध्यक्षाच्या ऑन बिहाफ उलोवंक शकता, आदरणीय विजय सरदेसाय हांव उलोवंक शकता, आमच्या नेत्याच्या ऑन बिहाफ हांव उलोवंक शकता, आमच्या पार्टीच्या बिहाफ. दुसऱ्या पार्टीज कित्याक घेवना ओपोजिशन तुमी तांकां विचारा. आय कॅनॉट टॉक ऑन. आमी पेपरार पळयले, नोटीस आयली, आमी स्टडी केले, आमची टीम जी आसा तांच्यांनी बसले, सगळे केले आनी आमचो अध्यक्षूच आज येवपाचो आशिल्लो, कांय कारणां लागून मातसो बिझी उरलो म्हण आमी येवन प्रेझेंटेशन दिलां आज. म्हणजे आम्ही ओपोज केला आणि आम्ही रायटिंगून दिला आणि फाटल्या फावट तुम्ही पळयला आसा आम्ही दिला. आम्ही प्रत्येक फावट, कारण गोवा फॉरवर्ड पक्ष हे सामान्य नागरिकांचे चित्ता, गोवा फॉरवर्ड पक्ष हे बारीक लोकांचे चित्ता म्हणून आम्ही येतात आणि आमकां आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचे डायरेक्शन आसा.